जे पेट्रोलचा रेट जे आसा ती खूप वाडलेली आसा, हाजेर तुजें म्हणणें कितें? जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाची जी प्रायस जेन्ना UPA गव्हर्मेंटा टायमार म्हणल्यार हांव 2014 पयलींचें उलयतां, जेन्ना $130-140 पर बॅरल पर्यंत वताले, तेन्ना पेट्रोल आनी डिझलाचे प्रायसीस 60 आनी 70च्या भितर आशिल्ले. पूण आज जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाची जेन्ना प्रायसीस आयची जर पळयत, आज 68 काय $69 पर बॅरल आज किंमत आसा. आनी आज पेट्रोलाचे जर प्रायसीस पळयत, पेट्रोल आयज 91.61 जाला आनी डिझल आयज 89.36 पावल्ले आसा. आता प्रश्न असो आसा की हो काळ कसलो? आज आमी पॅन्डेमिकान आसा आनी पॅन्डेमिकान अशी आज लोकांची परिस्थिती जाल्ली आसा ज्या टायमार लोकांक आज एक टायमचे आज अन्न मेळपाक कठीण जाल्लें आसा. आनी अशा वेळार हे पेट्रोलाचे प्रायसीस ह्या सरकारान कमी करून जेन्ना लोकांक रिलीफ करपाचो जेन्ना वेळ आयिल्लो, तेन्ना आज अशे तरेन आज पयलींच लोक आज पॅन्डेमिकान सोंपल्या, कोरोनान आज कितक्या लोकांचो जीव गेल्ल्या, कुटुंबां उद्ध्वस्त जाल्लीं आसा. आनी अशा वेळार जे बरे मनीस आसा तांकां सरकार आज असो काबार करपाक उठला पेट्रोलाचे आनी डिझलाचे प्रायसीस वाडोवन. आता डिझलाचे प्रायसीस वाडल्यो किंवा पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडल्यो की इतके पर्यंत मर्यादीत ना गाडयां पुरते. आज डिझल वाडले की आज एग्रीकल्चर सेक्टरान आज मार बसता. आज पॉवर टिलर जावं, ट्रॅक्टर जावं, हार्वेस्टर जावं, हे आज डिझलाचेर चलता. ऑटोमॅटीक आज कडधान्याची किंमत वाडली. आज डिझल वाडले म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें. आज जे भायल्या राज्यांतल्यान आमकां दूध येता, कडधान्य येता, भाजी येता, तांतयां, चिकन येता, हेजे प्रायसीस वाडटल्यो. हेजे प्रायसीस वाडल्यो की फाल्यां एक काही पयशांनी जेन्ना हे कमी जातले, डिझल पेट्रोल एक 20 पैसे 10 पैसे कमी करता, तेन्ना ह्यो प्रायसीस सकयल देंवना, ह्यो प्रायसीस अश्योच उरपाच्यो. सो अशा वेळार सरकारान आज बारीक लोकांच्या वेळार विचार करपाची गरज आशिल्ली. ह्या पॅन्डेमिकान आज सरकार पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडयत चल्ला. ह्या सरकारान, केंद्र सरकारान अच्छे दिन प्रॉमिस केल्ले लोकांक. आज अच्छे दिन सोड, आज लोकांची वेळ आयल्या की जे बुरे दिन, वायट दीस आशिल्ले पळय तेच आमकां परत दिया. दुसरें म्हणल्यार तो रामदेव बाबा आशिल्लो. रामदेव बाबा सांगतालो आनी प्रचार करतालो, तुमकां 35 रुपयान पेट्रोल दिवपी सरकार जाय काय तुमकां हें सरकार जे 70-80 रुपयान पेट्रोल विकता हें सरकार जाय. आज खंय आसा? स्मृती इराणी जी BJPची लिडर, जी जेन्ना हे गॅस बीस म्हारग जाल्ले तेन्ना रस्त्यार येवन चुली पेटोवन बसताली. आज गॅस 823 पावला. हे खंय आसा? आज गोंयान जेन्ना मनोहर पर्रीकर सरकार आशिल्लो, मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की पेट्रोल 60 रुपया वयर वचपा आपण दिवपाना आनी जे वॅट आशिल्लें हें वॅट काडून उडयलें. आज प्रमोद सावंत सरकार गोंयान आसा आनी प्रमोद सावंत सरकारान जेन्ना ताबो घेतलेलो तेन्ना सांगलें आपण मनोहर पर्रीकराची लिगसी फुडें व्हरतलो. आज खंय उरल्या ही लिगसी? आज लिगसी जर तुका खऱ्या अर्थान मनोहर पर्रीकर जर आमच्या मुख्यमंत्र्याक श्रद्धांजली दितलो आनी ती जर लिगसी फुडें व्हरता जाल्यार पयलीं म्हणलें हें वॅट काड आनी पेट्रोल आशिल्लें जे 60चेर तूं जें उतर दिल्लें तें दवरपाचे प्रयत्न कर. सो ही अशें आज ह्या सरकारान, केंद्र जावं आनी गोंयान राज्य सरकारान लोकांची आज कमर आनी परिस्थिती इतकी वायट आसा. पॅन्डेमिकान हे जे अशा पद्दतीन ह्यो रेटी वाडोवन दवरल्या, खंयच्याच सेक्टरान आज लोकांक रिलीफ म्हणटा तो ना. सगळ्या बाबतीन आज लोक काबार जाल्ले आसा. जे कोरोनाग्रस्त आसा ते यांच्या सरकाराचे साधन सुविधा सारखे उपलब्ध नाशिल्ल्या कारणान ते तशें सोंपले, लोकांक जीव वगडोवचो पडलो. आनी जे बरे मनीस आसा ते आज सरकारान तांकां अशें म्हारगायेन काबार करून उडयले. हेजेर सरकारान विचार करपाची गरज आसा.